आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 108 H4. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात ते पासत देवा मुखार दवरून देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयचे वाचपा वरवीं जेन्ना आमी संवसारी वस्तून फाटल्यान म्हूण धांवना देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून तो दिता ते कुशाल करीत मनान आमी स्विकार म्हूण करता तेन्ना आमकां देवाची कृपा देवाच्या प्रमाणीकपणान रावंक म्हूण आमकां मेळटा. पूण जर तर आमची नदर फकत संवसारी वस्तूंचेर म्हूण आसा तर आमी सदांच पातकांनी म्हूण उरता आनी ते वरवीं आमी देवा सरशिल्ले पयस म्हूण वेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आकार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. देवाक आर्ग आनी दिनवासनी दिवन आमी सगळीं म्हणया महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेली तूं संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा आमच्या काकूत सारा बापा पातकान आमकां गुलामपणांतली दमावून दवरल्यांत पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंचवान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसल्यांत
देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखूंक पावल्या. तरणाट्यानो, तुमी नोस्त्याचेर जोईत वेला, देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखला, देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखला, देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोलीस जाल्यांत, देवाचे उतर तुमचे भितर रिगला आनी तुमी नोस्त्याचेर जोईत वेला, देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता त्या मनशा सवे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा ते इतलेंच, कुडीची वोंडावण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तो संवसार आनी ताज्यो वोंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात, पूण जो मनीस देवाची खोशी पाळटा तो सासणांक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. पोरजा पोरजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल वळखून घेयात. ताज्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक बेटोवनी वंदना घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. पवित्र ताजें मंदिर, सोम्यांक थंय नमन करात. पृथ्वीच्या देसानो ताजे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्यांक नमस्कार करात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. असेरियाच्या कुळांतली फानेवालाची धूव आना नांवाची एक बाकारनीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेतली आनी विधवा जावन 84 वर्साचे पिरयेन पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देवभक्तीन जियेतली आनी देव मंदीर सोडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावसूर देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक म्हूण लागली. आनी देवाचे समोर ती प्रमाणे करचे आसले तितलेय केल्या उपरांत ती गॅलिलियांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेल्यो. भुरगो जाणवायेन भरून गोठायेन वाडोवन गेलो आनी देवाची मजत ताचेर सदांच आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता,
पयले वाचपान भाग्यवंत जुवांवाच्या चिटी वयले वाचपा वरवीं आमकां सदांच कशे भाशेन देवाचे कुशीन देवाची आज्ञा पाळून आमचें जिवीत जिवंक म्हूण तो आमकां वाट दाखयता. ह्या संवसारान आमी जियेता तेन्ना बरेच फावट संवसारी वस्तू आमकां वेगवेगळे दिशेनी म्हूण ओडटात, जावन गर्वान, जावन फटकिरेपणान, तशेंच आमच्या कुडींची जी पातकां जावन आसात ते वरवीं आमी चडसो वेळ पातकांनी म्हूण उरता. कित्याक ह्या संवसारान जेन्ना देवान आख्खो संवसार रचलो तेन्नाच्यान देवसारपण ह्या संवसारान मूर्त आसा. तो सदांच आमकां देवा सरशिलो पयस व्हरूंक म्हूण सोदता. जेन्ना जेन्ना आमी परतून देवा सरशी येवंक म्हूण प्रयत्न म्हूण करीत रावता तो आमकां ताळणेन घालता. आनी ते वरवीं आमी जर खरेंच भावार्थान मागणें जर आमी करीत नासतना रावता तर आमकां फकत उतरांनी जर आमी मागणें करता तर आमी देवसाराचो ताळो आयकून तेचे वाटेन म्हूण आमी वेता. पूण जर आमी भावार्थान मागणें करता आनी आमच्या अंतस्करणा भितर जो ताळो आमकां सदांच कितें बरें कितें वायट दाखयता तें आमी आयकता, आमच्यान देवाचे खुशये प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाता. तेच आयच्या शुभ वर्तमानान आना नांवाची जी बायल थंय देव मंदिरान म्हूण वावुरताली, भक्तीपणान सदांच मागणें करून उपास करून जी ताळणी आसात ती जेन्ना आमी उपास करता आमच्यान त्यो ताळूंक म्हूण जाता. पूण जर तर आमी फकत मागण्यान रावता केन्ना केन्ना आमच्यान जे डिफिकल्ट मोमेंट्स म्हूण येतात तेन्ना आमच्यान वाट चुकूंक म्हूण जाता. म्हणून मागणेच न्हू पूण उपास करून पूण सदांच देवाचे भक्तेन रावूंक आमी प्रयत्न म्हूण सदांच करूंक जाय. आनी तेच आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां ही खबर म्हूण मेळटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक कठीण आसा, पूण जर आमी मागणें करता तर सदांच आमच्यान देवाचे कृपेन तें जिवीत फुडें उजवाडान व्हरूंक म्हूण जाता. तर ह्या मेसा बलिदानान देवाची हीच कृपा सदांच आमचेर आसूं म्हूण आमी देवा लागीं म्हूण मागुया. हे आमच्या आख्ख्या संवसारा पासत पूण आमी मागणी करुया. सोर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर लाखायन येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून तुजे सरशी आमी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया पेज नंबर 30 C6. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्पर, तुजे पोरजाक भेटयताय ती देणी दयेन मानून घे. तुवें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक तुजे दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संवसारा उदेशी
ते आमकां भरपूर मेळोन दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां हो दीस नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुताक आपणाचेर घेतली आमची अशक्ताय. अशें आमचे विनाशी स्वयंभान फुंक्यान जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजपांचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर रक्ता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगतान तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळी सुभागी. सौम्या, तुमी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण पूण तुज्या तुज्या एका एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण असोत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया पेज नंबर 51 D9.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूच आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावन आनी अशें तुज्या देणे घेवन ह्याच देण्याक आमकां आयती कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉनान हे मीस पेटयल्लें आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन क्वायराक वाचपां केल्लीं आसा, हांगसर ही आल्ताराची मांडवळ करतात तांकां सगळ्यांक, आनी मिडिया पासून सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय सगळ्या जाणांक व्हड भक्तीन तुमी हांगसर येतात, हांगसर आसलेलीं आनी मिडियाचेर पळयतात तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. आयज दुसरें 8 मीस जाल्या उपरांत उमाक हो भितर इगोर्जेंत येवंक विजिटरांक आनी ट्युरिस्टांक परवानगी ना, कित्याक आयज इगोर्ज बंद आसतली. आयज आमी तेग आमचे भाव जेजुईट दियाकोन पाद्री जातले, म्हणून ते स्पेशल सेरेमनी आसा, आमी तांचे पासत मागया. पयलेर मध्यानीर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें, तर तुमी 11 हांगसर येवंक जाय. 11:30 आमी पवित्र बुजवण स्टार्ट करतल्या देवराक, आनी सारकें 12 आमी मीस घेतल्या. तर दिसाची मिसां पयलेर 7, 8, 9, 15 आनी 10:15 आसतली. 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तेच भाशेन हेरा दिसांनी मिसां सकाळची म्हणून हितून 2, 7 आनी 8. तर तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय. तुमी जाणात हो नंबर, तुमी ताचेर वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता. तुमचें नांव, एक नांव पुरो, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतात आनी हिंच्या मिसाक येतलीं पळय तीं. तर ह्या नंबराचेर 9075212942 वाचपां आतां बरीं करूंक लागलेलीं आसा. तर तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान वॉट्सॅप मॅसेज ह्या नंबराचेर धाडूंक जाता. 9623639257. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 111, H10.